विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। भाजप सरकाराक केंद्राक 4 वर्सां पुराय जाल्यात। ह्या काळात भाजप सरकारान साबार उदरगतीची कामां तडीक लायल्यात आनी अजूनय लायतात म्हण आदले मुखेलमंत्री पार्सेकर उलयल्यात। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आपल्या देशात लोकशाही आसा आणि त्यामुळे फ्रीडम ऑफ राईट टू स्पीक, राईट टू राईट, हे सगळ्यो गोष्टी आसात। 4 वर्सांची पूर्तता जाता आसतना गोंय राज्य म्हणून विचार जर करतलो म्हणजे गोंय हे देशात बाकीच्या राज्याच्या तुलनेत 14 वर्सां उशिरा मुक्त जाल्ले राज्य आणि त्यामुळे आमचेकडे स्वातंत्र्याची फळां ही 61 नंतरच पावली। गोव्यात साधारणपणे 55-56 वर्षाची स्वातंत्र्यानंतर किंवा मुक्तीनंतर 4 वर्षां ही नरेंद्रजी मोदींची आसात। पहिलो थोडो काळ वाजपेयीजींचो आसा, पण काँग्रेसच्या काळात काँग्रेसीन साधारणपणे 48 ते 50 वर्षां देशात राज्य करता आसतना गोंय सकल आसा। हांवें मुद्दाम कितें उल्लेख करता तर काँग्रेसच्या काही शाण्यांनी पयर 26 तारीख ही बिट्रेयल डे असं म्हटला, म्हणजे विश्वासघात केलो असो देश असो तो दीस। नॉर्थ गोवा सर्किट, टुरिझम सर्किट आणि साऊथ गोवा टुरिझम सर्किट म्हणजे 100 कोटी। नॉर्थ गोवा टुरिझम सर्किटातलो काही भाग हो पेडणे तालुक्यात येता आणि तिथली कामां तुम्ही पळोवंक शकतात। चोपड्याचे जाल्ले जंक्शन आसात किंवा खेळणी भागाची डेव्हलपमेंट आसात, काही मंदिरांचे सुशोभीकरण आसात आणि चेंजिंग रूम्स जे प्रत्यक्ष ह्या भागातले जाल्ले ना। 10 चेंजिंग रूम्स नॉर्थ गोवा सर्किटात आसात। आमकां ते प्रपोजल धाडलो, केंद्र सरकार कडल्यान आयले, आमी लगेच सुरू करपाचे हांगासरले प्रोसिजरूय केले, फक्त CRZ क्लियरन्स मेळूंक नासले। हांव हांगासरले प्रोजेक्ट म्हणून सांगता कारण तुमकां दिसूं शकता की हे गजाली आमी आयकाल्ल्यो आनी प्रत्यक्ष जाल्ल्योच दिसनात। नाक कापून, आपलेच नाक कापून अपशगुन करून घेणाऱ्या काँग्रेसीक हो जर बिट्रेयल डे दिसता आसत जाल्यार त्याच्या पेक्षा नामुष्की न ते जनगण मन किंवा नमन तुका गोंयकारा ही नाटकां ही रस्त्यावर वचून फिरपा खातीर आमी जनतेकडे संपर्क करता म्हणून सांगणारे प्रत्यक्ष कितल्याच्या घरांत गेले हेचो ताळेबंद दाखोवचो।